स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका वंदन तुका स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू 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 वंदन तुका रूपार लिपोन रावलाय सग्रामेतान राखोन आसाय रूपार लिपोन रावलाय सग्रामेतान राखोन आसाय स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका पोळणार सांगात दिताय कष्टान वारान सांभाळून व्हरताय जिणये पोळणार सांगात दिताय कष्टान वारान सांभाळून व्हरताय अंकारान तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं सणवाय दिताय अंकारान तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं सणवाय दिताय स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका स्वादिक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका हालेलुया 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 हालेलुया
आराधान तुका सुमिया जेसू, आराधान तुका सुमिया जेसू, आराधान तुका सुमिया जेसू, आराधान तुका सुमिया जेसू, होगलाप तुका सुमिया जेसू, होगलाप तुका सुमिया जेसू, स्तुति तुका सुमिया जेसू, स्तुति तुका सुमिया जेसू, स्तुति तुका सुमिया जेसू, वाकंठा तुका सुमिया जेसू, वाकंठा तुका सुमिया जेसू, वंदिता तुका सुमिया जेसू, वंदिता तुका सुमिया जेसू, हर्षिता तुका सुमिया जेसू, हर्षिता तुका सुमिया जेसू, हांव तुजो मोग करता जेसू, हांव तुजो मोग करता जेसू, तूं म्हाका जाय जेसू, तूं म्हाका जाय जेसू, तूं म्हजो सोमी जेसू, तूं म्हजो सोमी जेसू, आराधान तुका सुमिया जेसू, आराधान तुका सुमिया जेसू, आराधान तुका सुमिया जेसू, हालेलुया, 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 मकाळ भाव भयणीनो, भोव पवित्र साक्रामेंता होचेर आमी दिमयांनी आसाव. बसूंक जाय आसचें न्ही, बसयेत. भोव पवित्र थळार आमी आसाव. सान सुजेवाजाच्या ह्या पुनशेतार ताणें मेट दवरल्या थंय आमी मेटान सोडून आज आमच्या दिम्यांनी पडून ह्या सोम्या हुचेर आसाव. एकडे बरो आमच्या सोम्याक आमी पळोवया. आमचो सोडवणदार तो. आज आमी ह्या पुंतळार आसाव तर ह्या सोम्याचें आकर्शण आमकां जालां हें आमी समजून घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत आमी सक्कड वर्ते जावंक सोदता. सक्कडांकी आमकां वर्तो जावंक जाय. त्या पासून आमी हांगासर आयल्या न्ही. म्हळ्यार भलायकेन आमी आनीकी बरीं जावंक जाय, वर्तीं जावंक जाय. आमच्या भुरग्यांनी शिकपांत वर्तीं जावंक जाय. सक्कडांती आमकां वर्तीं जावंक जाय. तेन्ना आमचे चिंताप घेवन आमी हांगासर आयल्या. पूण जेजूक आमी पळोवया. तो वर्तो, देवाचो पूत तो, देवूच तो. तर ताचें चिंताप आमी आमचे करून घेवंक प्रयत्न करया. वर्तो तरी तो कालतो जालो, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो. कालतो जावन ह्या संवसारी आयलो, कालतो जावन तो जियेलो, कालतो जावन तो कुरीस आपल्या खांदार ताणें घेतलो, कालतो जावन त्या खुर्सार मेलो. आनी निमाणें मोगाळ भाव भयणीनो, कालतो जावन ह्या साक्रामेंतांत ताचें हाजारपण म्हाका आनी तुका दितें आसा. कितलो कालतो तो. मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमकां हर एकल्याक आज एक वर्तेपणाचें, हंकाराचें, गर्वाचें काळीज आसा तर, आनी आमी ताचे मुखार हे घडये धिंबेर पडता तर
ते खंयच्याय की उपकारचे ना. आमचो सोमी कालतो जाला, आमी कालतीन जावया. ताचे मुखार आमी आमच्या दिम्यांनी पडटा आसतना सोम्याक आमी सांगया, सोम्या हांव दिम्यांनी मार्त पडटा न्ही, म्हज्या काळजांती हांव कालतो जाता, तुजें आराधन करूंक हांव आशेतां. मुगाळ भाव भयणीनो, कालते जाल्ले करीत आमी सर्गींच्या राजांत रिकची नांव म्हणजे म्हणटा आमकां. जर ताचो अनभोगू हे घडी आमी भोगूंक जाय तर खालतीन जावन आमची पातकां रोडून ताका पडलेले करीत आज आमी ताका आमच्या जिवितांत घेवंक शकची ना. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमचे मुखार आसा, खलतेपणान ताचें आमी आराधन करया. तो आमचो देव, आमचो सोडवणदार, आमकां सर्व फावो करचो तो देव. तो ताचे वरवीं आमी जियेता, ताचे वरवीं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां मेळटा, ताचे वरवीं आमची कुटुंबां शाबीत आसात. तो आमकां राखता, तो आमकां भरवोसो दिता. ह्या सोम्याची आमी आराधन करया. आमची सवाब जावं दी. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर थोडे उले हांव म्हणटा. सोम्याच्या जिवनांत कितें पुरा घडलां तें आमी नियाळटल्या. आज ह्या आराधना वेळार आमी नियाळचो विशय आसा मिसांव. आमी पौरुतायतारा मिसांवाचो आयतार आचरण केलें आनी मिसांव कितें म्हूण आमी समजूंक प्रयत्न केलें. जेजू देवाचो खरो मिशनरी. बापाचें मिसांव ह्या संवसारी जारी करूंक तो आयलो. आमकांय तो सांगता, वसा सगळ्या संवसारार शुभ वार्त प्रगट करा, ताचें उतर जियेया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां आज देख जावंक जाय आमचो जेजू क्रिस्त. तर ताणें ताचें मिसांव ताचे जिणेंत ह्या संवसारार आसतना कशें केलें म्हणून आमी ह्या आराधनाच्या उल्या वेळार आयकोवया. आनी उपरांत आमी नियाळया आमच्या जिणेंती सोम्यान आमकां दिल्लें मिसांव आमी करूंक आसा. कशें बापान दिल्लें मिसांव जेजू करता, तेच परी जेजून दिल्लें मिसांव आमी करूंक आसा. तर ताका आमी सांगात आराधन करया. आमची जबाब आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे सोडवणे पासून मुनीस जावन हे संवसारी आयलेल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. देव तरी मोरयेक आनी जुजेक विधेय जावन जियेल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. कुटुंबाक आदार जावच्याक जुजे संगी सुतार्याचें काम केल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. देवाचें राज परगटच्याक इस्रायलांत पयण केल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. देवाचें उतर इस्रायलाच्या सिनागोगांनी आनी शहरांनी शिकयलेल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. परगट जिणे वेळी जायत्या पिडेस्तांक गूण केल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. समाजेंत आसचें विविध तराचें वायट खंडन केल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. शोषित वर्गांच्यांक संगात दिवन तांचो ताळो जाल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. स्वार्थ आनी भ्रश्ट मुखेल्यांक लजेक घालच्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. धर्मांतल्यांक आनी कापाट्यां विरोध आवाज उठयलेल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. सत न्यायनीत उखल धरल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. समाजेंत शांती समाधान आनी संतोष हाडल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. शेगुणी जिणेन आनी प्रामाणीक वावरान देवाक महिमा दिल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. त्याग आनी सॅक्रिफीस आनी सेवेचे जिणेन हेरांचें जिवीत संतोष भरीत केल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. ल्हानांतल्या ल्हानांक आनी सकयल्ल्या वर्गाच्यांक उंच उबारलेल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. देवसाराच्या फासांतले आनी संवसारांतल्या बांदपासांतले जायत्यांक मुक्ती केल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या पातकां खातीर अकमान अवमान नालिसाय खेबडायो सोंसुल्ल्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या पातकां खातीर जरबानाचे मार आनी कांट्याचो मुकुट स्विकार केल्ल्या जेजू, आराधन तुका
तुका सम्या जेजू आमचे सोडवणे खातीर भरादी खुरीस वावून कालवार पर्वत चडल्या जेजू आराधन तुका सम्या मनशा कुळाक साल्वार करूंक नाली सायेच्या कुडसार काडून जीव भेटयल्ल्या जेजू आराधन तुका सम्या जिवंतपणाचो बरवसो जावन तिसऱ्या दिसा जिवंत जाल्ल्या जेजू आराधन तुका सम्या पराक्लिताक धाडण आमकां धैर्यादीक आनी शक्तिवंत केल्ल्या जेजू आराधन तुका सम्या ह्या एवकरिस्तांत सदांच आमचे मदें वस्ती करच्या जेजू आराधन तुका सम्या पवित्र सभेंत तुजी मिस्तीक हजारपण दया केल्ल्या जेजू आराधन तुका सम्या तुजी प्रतिरुपां जावन याजक धर्मिकांक दिल्ल्या जेजू आराधन तुका सम्या आमचे सोडवणे पसत निरंतर आपल्या वावरांत मग्न आसच्या जेजू संगी थोडो वेळ आतां आमी मौनपणी करसिया मोगाळ भाऊ भयणीनो आमकां सुमयान मिसांव दिला सुमयान ताचे मिसाव ह्या संवसारी जारयेक हाडलें तो ताचे मिसाव स्पश्ट रितीन समजून आयिल्लो मोगाळ भाऊ भयणीनो ह्या संवसारार आमचें मिसांव कितें सुमयाक वळखुचें ताका जाणा जावचें ताची सेवा आमी करचें ताणें सांगल्या वाटेन आमी चलचें आतां आराधनाच्या उल्या वेळार आमी पळयलें सुमयाचें जिवीत सुमयाचें मिसांव कशें तो ताचे जिणयेन जारयेक हाडटा मोगाळ भाऊ भयणीनो सुमया मुखार आमी दिंबेर आसता तो आमकां आमचें मिसांव कळीत करता म्हाका तुमी जाणा जाया हांव तुमचो देव म्हजें आराधन करा हांव तुमकां कितें सांगता तें आयका हांव तुमकां कितें सांगता तें पाळा तें जियेया तुमच्या भुरग्यांक शिकया हेरांक तें परगट करा तुमचे जिणे मुखांत्र म्हाका हेरांक परगट करा मोगाळ भाऊ भयणीनो ह्या सुम्या हुजीर आसा वाचता ताचें आराधन आमी करता वाचता आतां गिता रुपार ताचें भजन आमी करया ताका आराधन आमी करया आमी उबी रावया आनी आराधनाचें गीत आतां गावया देवा बापा तुका आराधन देवा पुता तुका आराधन सुम्या आराधन आराधन क्रिस्ता आराधन 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 देवा बापा तुका आराधन देवा पुता तुका आराधन देवा बापा तुका आराधन देवा पुता तुका आराधन पवित्रज्ञा तुका आराधन त्रिएक देवा तुका आराधन पवित्रज्ञा तुका आराधन त्रिएक देव तुका आराधन
वाक्याच्या आश्रया आराधन जीविताच्या दातारा आराधन वाक्याच्या आश्रया आराधन जीविताच्या दातारा आराधन काकुळतीच्या सागोरा आराधन पूर्वोषाच्या किरणा आराधन काकुळतीच्या सागोरा आराधन पूर्वोषाच्या किरणा आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन आराधन सौम्या आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन आराधन सौम्या आराधन तुका सुमिया जेसू 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 होगलाप तुका सुमिया जेसू होगलाप तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू वाकणी तुका सुमिया जेसू वाकणी तुका सुमिया जेसू जय जय तुका सुमिया जेसू जय जय तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू हालेलुया 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 देवाचे उतर आमी आतां आयकुया. मत्तेवाच्या शुभवार्तेंतलें जेजू आपल्या 11 शिसांक दिश्टी पडचें घडीत तेणें 11 शिस गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे आखेर पर्यान तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून
उगडास दवरा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मुखार भाव भयणीन आमी बसया. थोडो वेळ देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. हांवें तुमकां कळयलें आमचो आज नियाळचो विशय आसा मिसांव. जो तो विशय ह्या हप्त्याक आमकां नियाळूंक पुरायतार आसा आमी सकाळांनी मिसांवाचो आयतार केलो. सकाळां इगर्जेक आमी गेल्या. थंयसर मिसांवा बाबतीं जायत्यो चाटवटीको आसल्यो जावंक पुरो. थोड्यांचे फिरगजेंत मिसा उपरांत एलाम वा खाण अशें तें विकरापाक दवरलें. कित्याक म्हळ्यार तातूंत जमो जाल्लो सर्तीक दुडू कितें आसा मिसांवाक दिमचो. आनी हाचे वरवीं मिसांव बळादीक करूंक आमी समेस्तांनी आदार दिवचें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मिसांव म्हळ्यार कितें? आमकां एक सवयेचें जालां जावंक पुरो. मिसांव आयतारा म्हणटाना कावारांत पयशे घालून इगर्जेक दिवचें, काणिकेच्या कोंड्यान घालचें वा काणिकेचो कोंडो कितें आसा तातूंत सगळें वर्स आमी उरयल्लें कितें आसा घाल्लें तें इगर्जेक हाड दिवचें. पूण मिसांव हेंसगी. मिसांव म्हळ्यार आज आमी सुवार्थेंत आयकलें जिजून म्हणचें वसा सगळ्या संवसाराक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी वचून तांकां पवित्र स्नान दिया. देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करा. हें जावन आसा मिसांव. मोठव्यान आमी नियाळ्या आमी मिसांव कशें करी येता आमच्या जिणयेंत. म्हाका भाव भयणीनो, तीन संगती. पयल्यान आमी मिसांव करियेत वा करी जाय आसचें तें आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिणये मुखांत्र. आमी कितलीं जाणां मिसांव म्हळ्यार खाली पयशे दिवचे म्हूण चिंताव. तें मात्र मिसांव न्ही. आमकां पयल्यान पयलें क्रिस्ताक हेरांक परगट करूंक आसची वाट आमचेंच क्रिस्ती जिवीत. व्हरती वाट सोम्याची मिसांव ह्या संवसारार जारयेक हाडूंक. मोगाळ भाव भयणीनो, इजाया प्रावाद्याच्या जिणयेंत घडले घडीत पवित्र पुस्तकांत आसचें. तो त्या वेळान मागणें करनासतना ताका देवाचें दर्शन जाता. वैभव ताका थंयसर दिश्टी पडटा. आनी तो त्या दाळा तो सोम्या लागीं म्हणटा, देवा हांव एक मेळ्या वोंटासो आनी तुजें दर्शन म्हाका जालां. त्या दाळा आंच बोडो येवन ताच्या वोंटाक इंगळो दवरता आनी म्हणटा, तूं आतां नितळ जालोय. देव ताका विचारता, कोणाक हांव धाडूं म्हजें मिसांव ह्या संवसारार जारयेक हाडूंक, म्हजी बरी खबर ह्या संवसारार इस्रायल परचेक ती परगट करूंक. आनी तो वळी इसाया प्रवादी म्हणटा, हांव आसा सोम्या, म्हाका धाड. आमी कितलीं जाणां आज तयार आसा वचून सोम्याक परगट करूंक. आमी पाद्रापां बरी भायर वचून सोम्याक शर्माव दिवन परगट करी जाय म्हणना. आमच्या जिणये मुखांत्र आमी कितलीं जाणां सोम्याचें मिसांव जिणये मुखांत्र परगट करूंक तयार आसा. मागणें आमी जायतें करता. ह्या मागण्याचो फळ जावन क्रिस्त आमच्या जिणयेंत आसा गी आनी ताची तत्वां आमच्या जिणयेंत तीं हेरांक आमी दाखोव येता गी आनी दाखयता गी. मोगाळ भाव भयणीनो, भोव गरजेचें क्रिस्ताक आमच्या जिणये मुखांत्र परगट करचें. हें मिसांव खाली मिसांव आयताराचें मात्र न्ही, सगळ्या वर्साचें मिसांव हें. आनी हांगासर आयिल्ल्याचो फोळू ह्या सोम्या मुखार आराधन केल्ल्याचो फोळू होसो जावंक जाय. आमची जिणी बदलूंक जाय आनी सोम्याची जिणी आमचे जिणयेंत ती प्रतिफलीत जावंक जाय. आमी सोम्याची प्रतिरुपां जावंक जाय आनी आमी वचून भायर आज आमच्या भावा भयणीक मेळटा आसतना हो मनीस क्रिस्ताक ताच्या जिणये मुखांत परगटता म्हणल्यार लोकांनी सांगूंक जाय. तो वळू सोम्यान दिल्लें मिसांव हांव जारयेक हाडटां. हांव एक मिशनरी जाता. कितलें सुलाभ पळया एक मिशनरी जावचें. खंय पयशिल्ल्या गांवाक खंय उदक ना, खाण जेवण ना, सवलतायो ना, थंय वचून आमी मिसांव करीचें म्हणना. आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच शेजारा आमी मिसांव करयेत. कशें सोम्यान दिल्लें तें जिवीत आमी जियेल्ल्या मुखांत्र. मोगाळ भाव भयणीनो, दुसरी वाट आसा आमी मिसांव वावर करूंक मागण्याचें जिवीत. मिसांवाचे दोग पात्रोन आसात, सा फ्रांसीस सावेर आनी जेजूचे ल्हान फूल सा तेरेज.
सान फ्रांसीस सावेर आमकां कळीत आसा जायते मिसांव पयन ताणें केलें, जायत्या जाग्यांक गेलो मिसांव ताणें केलें, शुभ वार्ता परगट केलें. पूण आनी एकली आसा ती खंय वचूंक ना, जेजूची ल्हान सांतेरेस खंय वचूंक ना, तिच्या कोवेंतान बसून ती मागणें करताली आनी तिणें मागणें केल्ल्याक मिसांवां खातीर तिका मिसांवाचें पात्रोन म्हणून पवित्र सभा परगडटा. आमी कितलीं जाणां हेरां खातीर मागतांव, मिसांवां खातीर मागतांव, सुमयेचें राज ह्या संवसारार येवं दी म्हूण मागतांव. आमकां सुमेस्तांक आपोवणें आसा मिसांवां खातीर मागूंक. तिसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पोर आयतारां सगळ्यांक दिसचें बरी केल्लें, आमी मिसांवां खातीर दान दिल्लें. हें आमकां कळीत आसा, हाचे विशयांत चड सांगची गरज ना. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, हाज्या सक्रामेंता मुखार आमी दिम्यांनी आसां आसता, ह्या सक्रामेंता मुखार आमी आराधन करता आसता, ताणें देवाचें मिसांव ह्या संवसाराच्या जारयेक हाडलें. आराधना वेळार आराधनाचे उले आमी थंयसर म्हणटा आसतना आमी जेजून कितें पुराय ह्या संवसारार केलें, देंवसारा दवंडयलें, पिडेस्तांक गूण केलें, दुबळ्यां सांगाता तो जियेलो, कोटकारांक ताणें आपडलें. पळया, बापान दिल्लें मिसांव, सर्गीचें राज ह्या संवसारात स्थापन करचें मिसांव ताणें केलें. आमकांय आज जेजू तेंच मिसांव करूंक आपयता. आमी पाटी गेल्या उपरांत जर कोणाय लागीं आमकां राग आसा, मोसोर आसा, द्वेश आसा, तांचे संगी इश्टाघात करूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या भुरग्यांक आमी बरें करन पळोवंक आमी प्रयत्न करया. शेजार सांगाता बरो संबंद आमी वाडोवंक प्रयत्न करया. हें सक्कट केल्ले वरी खालें जाता. आमी जेजूक परगट करता, मिसांव करता. ते पसत मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सुमयाचें मिसांव ह्या संवसारान जारयेक हाडूंक ह्या सुमयाचो आदार मागया. आनी आतां एक गीत गावया आनी सुमयाचें मिसांव आमच्या जिणयेंत आमी जारयेक हाडूंक जायसो आदार ताचे लागचें मागया. आमी उबी रावया. संदेश प्रसार करा, कळत्या काळजा शुभ वार्तेक साक्षी जया. होसा प्रजांची शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा, कळत्या काळजा साक्षी जया. धाडटा तुमकां शेतान मोच्या वावरा तुमी तयार रावा, सर्गा बंगरा शेयांक मोच्या मोगान तुमी पावया. प्रसार करा संदेश मोसो, संदेश करो सेवेचो, मनशा काळजा भेटोवचो, तुजो तो मोगाचो. होसा प्रजांची शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा, कळत्या काळजा दुर्बळ जिणेंत शुभ वार्तेक साक्षी जया. होसा प्रजांची शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा, कळत्या काळजा दुर्बळ जिणेंत शुभ वार्तेक साक्षी जया. शुभ वार्तेक साक्षी जया.
मोगाळ भाऊ भयणीनो थोडो वेळ आमच्या सुम्या मुखार आमी आसा आसता ताका आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण ताणें आमच्या जिणेंत केलां, जायती विस्मितां असर्यां विचित्रां आमच्या जिणेंत घडल्यांत. आमी ताका अर्गां दिवंक आयल्या हांगासर सांजुचे वाजा मुखांत्र. देवान आमकां आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या विस्मितांक ताका होगळाप दिवंक हांगासर जमल्या. कालतें काळीज आसूंक जाय अशें आमी नियाळ्ळें. कालती जावन आसच्या सो एक वांटो आसा मोगाळ भाऊ भयणीनो, सोमयाक आमी अर्गां दिवचें, ताचो उपकार बावडचें. ताणें आमकां केल्ल्या सर बरेपणाक ताका होगळसूचें. मोगाचे न्हू, जेन्ना आमी खालती जाता तवळू आमच्या उतरां तोंडांत येवची उतरां हीं, जेजू तुवें म्हाका सकट दिलाय, कश्टा मदें आमी उसारचे हिंस. जेजू म्हाका तुवें कश्ट दिल्याय जावंक पुरो, पूण ह्या कश्टा मदें तुवें म्हाका बरवसो दिलाय. अर्गां तुका, होगळाप तुका. तर हो वेळ मोगाळ भाऊ भयणीनो सुम्याक आमी अर्गां दिवंक उपयोग करया. आमची जबाब जावं दी. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू, त्या पवित्र एवकरिस्ताद्वारी आमच्या मध्ये सदा वस्ती करताय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, पवित्र उतरान आमचे लागीं तूं उलयताय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, तुज्या मण्याऱ्यांक तुजी प्रतिरुपां जावन आमकां दिल्याय देखून, अर्गां तुका सुम्या, भावार्थ्यांच्या जम्यांत तुजो संगात आमकां दया केलाय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां क्रिस्ती भावार्थी जावचें भाग दया केलाय देखून, अर्गां तुका सुम्या, आमकां घर जागो आनी दिसपडतो ग्रास फावो केलाय देखून, अर्गां तुका सुम्या, हर एक घडये बरे भलायकेन आमकां तुवें सांबाळलाय देखून, अर्गां तुका सुम्या, वायटा विघ्ना अवघडांतले अनवारांतले तुवें आमकां शाबीत राखलाय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान जिवीत संतोष भरीत करताय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, मीत मेर नासलेले पोटी तूं आमकां बक्षिताय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमचे थंय तूं सदांच उदार जालाय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, एकामेका मुखांत्र आमची तुवें जतन घेतल्याय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, तुज्या पवित्र उतरान जिणयेक आमच्या उजवाड जालाय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, सर्गीचे वाट दाखोवंक आवय बापय शिक्षकां याजक धार्मिकां आमकां दिल्याय देखून, अर्गां तुका सुम्या जेजू, मोगाळ भाव भयणीनो, मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया. जायते उले आमच्या जिणेंत आसात, जायत्यो संगती आमकां सुम्या लागीं उलोवंक आसा. एक घडी भर आमी मौन जावया, आमचे दोळे आमी धांपया. सुम्याक आमच्या मोतींत आमी खंसोवया, मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया, ताचो आमी उपकार बावडया. आमी उबी रावून सुमेन आमच्या जिवितांत केल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन अर्गां गीत आतां गावया. आमी उबी रावया.
तुमच्या भक्तिगीता बुकांत 210 पेज नंबर 210. हरगा तुका वगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सौम्या तुका नावाडटा, सगळ्या मौनांत तुजो उपकारनी हाडटा. हरगा तुका वगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. हरगा तुका वगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेच देणे, कितेंच न्हय आमी तुजे विणे. आमचे जिणे तुजेच देणे, कितेंच न्हय आमी तुजे विणे. हरगा तुका वगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. हरगा तुका वगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळे आयकताय संतोष लाभयताय, सुख दुखांत म्हज्या सांगात दिताय. मागणे आयकताय संतोष लाभयताय, सुख दुखांत म्हज्या सांगात दिताय. हरगा तुका वगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. हरगा तुका वगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सौम्या तुका नावाडटा, सगळ्या मौनांत तुजो उपकारनी हाडटा. हरगा तुका वगळाक स्तुती तुका वंदन तुका. हरगा तुका वगळाक स्तुती तुका वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगा तुका स्तुया हरगा तुका स्तुया हालेलुया 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 हालेलुया.
सुमिया जेसू अर्गान तुका सुमिया अर्गान तुका सुमिया जेसू अर्गान तुका सुमिया अर्गान तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू होगलाप तुका सुमिया जेसू होगलाप तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू अर्गान तुका सुमिया जेसू अर्गान तुका सुमिया जेसू अर्गान तुका सुमिया जेसू हालेलुया 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 सुमिया अर्गान तुका रनिया अर्गान तुका अर्गान तुका आता आणि ससा अर्गान तुका सुमिया अर्गान तुका रनिया अर्गान तुका आता आणि ससा. आम्ही दिमी गेल्या हो थोडो वेळ आमच्या सर्व नोण्यो मागणी गरजो सुमी हांचेर दवरूंक आमी प्रयत्न करया. मुगाळ भोवणीनो जायत्यो गरजो जायत्यो आशा घेवन आमी ह्या पुंतळार आयल्या. सांजो सेवाजा मुखांतर सुमयाच्या पांयथळी ती अर्पूंक आमी हांगासर आयल्या. सक्कड आमच्यो गरजो आमच्या मतीक हाडया. सुमी आमकां आयकता म्हणलें आमी फात येवया. ताणेंच म्हणलें मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बोडया तुमकां उक्तें जातलें. सुमयाक सोदून आमी आयल्या ह्या गुड्यार. आमची मागणी ताका अर्पूंक आमी आयल्या आनी हांगासर दिम्यांनी ताच्या दारार आमी बोडयते आसूं. सुमया आमकां तूं दयेन आयक आमी तुजीं भुरगीं. आमची मागणी तूं फावो कर म्हणून. मुगाळ भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबाक आमी सुमयाक समर्पिया. आमच्या भुरग्यांक सुमयाचे हाती आमी ओपून दिवया. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त प्रायवंत आसात. तांची भलायकी तांची अस्कतकाय तांची पिडा शिडा तांचे उणेपण सक्कड आमी सुमयाच्या पांयथळी समर्पिया. आमच्या कुटुंबांत जायत्या युवा जाणांक फुडार जाय. तांच्या फुडारा पासून आमी मागया. बरें काम मेळोवंक आमच्या युवा जाणांनी बरें शिकोवंक बऱ्याचशे गुणांनी देवा तांकां तो वाडय म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबाची परगांवांत आसात. गंभीर कुटुंबा खातीर थंयसर वावर करते आसात. देवा तूं तांकां राख तांकां सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां दादोसकाय दी. तांणी वस्ती करच्या जाग्यार तांकां सुशेग दी. तांकां तूं हर एक घडये राखून व्हर म्हूण आमी परात्या. आमचेच पासून आमी मागया मोगाळ भाव भयणीनो. आमकांय पिडा आसा मोतींत ना समाधान आसा टेंशन आसा भलायकी बरी ना जावंक पुरो. आमकांच जोगतें काम मेळना जावंक पुरो. आमच्या भुरग्यांच्या वरवीं तांच्या जिणे वरवीं आमकां अकमान जाला जावंक पुरो वा आमकां टेंशन जालां जावंक पुरो. सक्कड आमी सुमयाच्या पांयथळी समर्पिया. आमी पातयेवया. जेजू आमचे मागणें आयकता. आमकां सगळ्यांच सुमयाक आमी ओपून दिवया. मोगाच्या न्हू मिसांवा विशयांत आमी नियाळ्ळें. एकेडे बोरू सुमयान आमकां दिल्लें मिसांव आसा ताचे शिकवणे प्रकार आमी जियोंक आनी ती जिणी आमी हेरां मुखार ती परगट करूंक जेजूचो आदार मागया. जेजू लागीं आमी सांगया
जेजू तुवें म्हाका सदांच सांगलां हांवें तुजे परी जायचें म्हणून आसतां न्हू हांव म्हज्या जिणे मुखांत्र तुका हेरांक परगट करूंक हांव भायर सरतां म्हज्या कुटुंबांत भुरग्यांक हांव तुका परगट करतां म्हज्या न्हवऱ्याक म्हज्या पत्नीक म्हज्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक म्हज्या बरये जिणे मुखांत्र तुका हांव परगट करतां अशें हांव म्हजें मिसांव करतां हांव कामाक वेचे कडेन वा सेजारा खंय वेता थंयसर तुवें दिल्ल्या शिकोवणे प्रकार म्हजी जिणी जिवन तुका हांव हेरां थंय परगट करतां म्हाका न्हू वेळ जावन आयलो थोडो मौनपणाचो वेळ तुमकां दिता मौनपणी आमी सोम्या हुजीर आमची सर्व मागणी भेटोवया आनी ताच्या उपरांत ताचो आशिर्वाद जोडूंक आमी आयतीन जावया भावार्थान आतां मौनपणान जे आमकां सोम्या लागीं उसारोंक मौन आसा भावार्थान आमी तें उसारया देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फोळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक
ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. पोटसंतो सांभापाय मंदिरांतल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या. प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गां बलिदान. जय जय बाबा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. जय जय बाबा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. पोवी स्नानान बापा तुझे जिवीत दिले, क्रिस्ता याजकपणान भागीदारां केली. आमकां मोडून तुका साथ दी, लालेन मागतां तुझे बेसांव. जय जय बाबा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा.
खात्री एक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, भुरग्यांनो, आमचे जायते इरादे घेवन सांजू सेवासाच्या ह्या पुणतळार आमी आयल्या वाजता ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार सर आमची मागणी ह्या आमच्या संता मुखांत्र देव आयकोन दी आनी हे पवित्र बलिदान आतां आमी भेटयत आसतना आमी खालतेपणी तें भेटोवन सोम्याक मानवची जिणी आमी जियोंक जाय असो आधार हे आमी ह्या वेळार मागया. आमचें उणेपण आतां वळखून घेवया. हे मीस भेटोवंक आमकां आयतीं करया. सर आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सत्पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून तुका घेवन सदांच अंकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजू जेवाजाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळकायेची जिणी जियोवन तुजे कृपेक देखे बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिताव. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. जे कितें बरें ते म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमान वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय अत्रेक आसल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मन आसा ते बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका ते कोटे हांव करता. देखून म्हाका करूंक खुशी ना ते हांव करता जाल्यार हांव न्हय, बगार म्हजे थंय वस्ती करता ते पाताकच करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांव बरें करूंक म्हूण केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी व्हरता. म्हज्या काळजाच्या गुणायेन देवाच्या नियमशास्त्रा विशयान हांव संतोशता, पूण म्हजी विचार संगती पसंत करता त्या कायद्या विरोध जस्तलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता ते म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतल्या पातकांचो म्हाका गुलाब करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव, मरणाचे पदवेकाल असले कुडी तावन कोण म्हाका वाटयता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. त्या देवाक हांव जावं हरगां. देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काल जावन चलतां. तरी म्हजे अस्क सैब पातकाच्या नियमांक
गुलाम जावनूच आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुदवंतकाय आनी समजोनी म्हाका दी, कित्याक तुज्या उपदेशाचेर हांव पातयेता न्हयवे. तूं करूस बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बसयलाय त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजोवन आनी दैज दिवं. तुजो मोग जर मेळत तर हांव वाचतलो, कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा तो म्हजो आनंद. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञो हांव केदींच विसरचो ना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच तर म्हाका वाटय. तुजे उपादेश हांव पाळोवंक सोदता. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. सदैव तो बापा सरका संसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वळू लोकांच्या जम्या लागीं जेजू सांगी लागलो. अस्तमतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात, आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वाळोवंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हणून तुमी म्हणटात. आनी तशेंच जाता. कपट्यानो मोळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना, कित्याक न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात. तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याची वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका नितीकर्ता आधीन करीत आनी नितीकर्त तुका आमिना आधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेंत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मेसियाचें येणें, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें येणें केदळा येतलें तें करचें पारखुंचें म्हणून आज जेजू शिसांक कळयता. आमकां सुमेस्तांक गुर्तू जाय न्ही. वी नीड सायन्स. आज मुडीपू येताना जावंक पुरो, तुमी सकट मुडीपूचे न्ही जावंक पुरो. वेविंगड गांवांत हांव पय शहरांत हांव तुमी आयल्यात जावंक पुरो. आनी जायते फावटी आमी येताना आमी गुर्त पळयता मार्गार. मुडीपू किशीन बरयलां, तेच प्रमाणे आमी येता. आजकाल आमी गुगल मॅप्स घालून येता. गुर्त आसल्यान आमकां खंय वचूंक जाय, खंय पावोंक जाय तें आमकां सुलाभ जाता. कितल्या जाणांनी आज सकाळीं मोळा पळयलें आनी चिंतलें मोड आयल्यार हांव मुडीपू वचना म्हणून. आज वचूंक जाय म्हाका, मोड आसल्यार मुडीपू वचना म्हूण. आनी एक पाटी पळया पावसांतल्याक न्ही. आमी मोळबार एक गुर्त पळयलो, मोड आसा गी, हो शेत गी आज मुडीपू.
मळा पळोवन आमी डिसायड केलें पावस ना या मुडिपू या. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक वा जुदेवांक तेंच म्हणटा मेस्सिया येवंक आसलो आनी ताचे विशांत पवित्र पुस्तकांत जायत्यो गुर्त वा इशारे दिल्यात. ते तुमी जाणा जायचे आसले, पूण तुमी ते जाणा जावंक प्रयत्न करूंक ना. तुमकां उर्बाना प्रत्येक जावन मुखेल्यांक ती पवित्र पुस्तकाचे जाणारी ते पवित्र पुस्तक वाचून तो नियाळ्ळ तो अध्ययन करून तांकां बरें कळीत आसा. प्रवादेच्या पुस्तकांत मेस्सिया येताना कितें घडटलें आनी मेस्सियाक तुमी कशें सोदून काडचें तें बरयलां. जेजू तांचे मुखारच आसा तरी लोकांक तांचो सोडवणदार तांचे मुखार आसा म्हूण तांकां कळना. प्रवादेच्या पुस्तकांत सोडा, जेजून ह्या संवसारार आसतना जायतें बरेंपण केलें, विस्मिता अजापां केलीं, ती सयत पळोवन लोक सोमयाक पातयेना. आनी हें पळयल्लो जेजू आज जुदेवांक लोकांक ताचे शिसांक म्हणटा तुमी भायले गुर्त मोड पळोवन पावस येता म्हूण तुमकां सांगूंक कळटा, पूण तुमचे मुखार हांवें केल्ल्यो ती असर्यां अजापां तुमच्या प्रावाद्यांनी सांगलें तुमी आयकल्लें तें पातयेवन मेस्सिया संवसाराक आयला म्हूण वळखूंक तुमच्यान जायना गी. त्या पासत म्हणटा अस्तंतेतावन वारें येवचें तुमी पळयतना आज पावस येतलो, दक्षिणेतान वारें येवचें पळयतना कित्याक तिशिल्यान अस्तंते कुशीन मेडिटेरियन सी आसलें, तांचे वारें आयल्यार पॅलस्तिनांत बरो पावस, दक्षिणेंत मरुभुमी, थंयतान वारें आयलें म्हणटाना आज धग आसतली. कित्याक म्हळ्यार पालेस्तिनाचो लोक चडावत कितें मासली धरूंक तीव्रती वा सागोळेगार तांकां मळब पळोवन थंयसर कितें गुर्त मेळटा मळबार तांकां बरें कळीत आसलें. जावंक पुरो मोडां सड्ड काळीं आसा तर आज जोर पावस रंग पळोवन सायज पळोवन तांकां कळटालें. त्या पासून जेजू हें दृश्टांत तांकां दिता, हो गुर्त दिता आनी सांगता मळब पळोवन वारें पळोवन तुमी आज कितें घडटलें सांगशात, पूण पवित्र पुस्तकांत आसलें तें पळोवन मेस्सिया तुमचे फुडें आसा तें तुमी वळखूंक कित्याक शकनात. मोगाळ भाव भयणीनो, ही तांची गजाल जाल्यार आमची गजाल कितें आज? जायते फावटी आमी आमच्या सोम्याक विविध रुपांनी विविध जाग्यांनी ताका वळखूंक शकता गी. आज आमचो गुर्त कोण? जावंक पुरो आल्तारी मुखार रावतना मात्र आमकां देव दिसता गी, भायल्या संवसाराक वेताना तो सोमी आमकां दिसता गी, भायल्या संवसाराक वेताना आमकां मेळचें गुर्त कितें सोमी म्हणून. आमचो पेलो आमकां आनी एक सोमी जावंक जाय. दुबळो कश्टान आसचो आमकां आनी एक गुर्त जावंक जाय. ताचे थंय तिचे थंय तांचे थंय आमी सोम्याक पळोवंक जाय. हेंच जेजू आज आमकां आपावणें दिता. तुमी ताका हांगासर मात्र सोदून येनाकात, तुमच्या शेजारा तुमच्या कुटुंबांत ताका सोदा, तो थंयसरी आसा. दुसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूक आमी खंय सोदचें? हर एका साक्रामेंतांत थंयसर ताचे हजारपणाचें तो गुर्त दिता. त्या पासून आमी म्हणटा साक्रामेंत म्हळ्यार भितरल्या कुरपेचो भायलो गुर्त. त्या गुर्ता मुखांतर आमकां जेजू फावो जाता, मेस्सिया फावो जाता. त्या पासून आमी आज आमकांच विचारया, आमी कितलीं जाणां ह्या साक्रामेंता थंय आमी मोग दाखयता. कोणाचो बाप्तिज्म आसतना आमी फंक्शनाक म्हत्वाचें हो बाप्तिज्म परत नियाळूंक आमी कितलीं जाणां वांटेली जाता. कोणाचें रेस्पेर आसा तर तो एक साक्रामेंत, कितलीं जाणां आमी रेस्पेराक वेता. कुमगाराचें आमचें कार्य कशें आसता, वा आमी कितलीं जाणां कुमसाराक वेता, थंयसर आमकां जेजू आमकां मेळटा म्हूण आमी वळखता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आज आमकां सांगता हेर सक्कट गुर्त तुमी सोदून काडटात, हांव खंय आसा म्हूण तुमकां सोदून काडूंक जायना गी. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पेल्या थंय हर एका साक्रामेंतांत आमी जेजूक पळोवंक ताका वळखूंक आमी प्रयत्न करया. निमाणें ह्या एवकरिस्तांत जेजू खरोच आनी जिवो जावन हजार आसा. आमी ताका हांगासर वळखूंक ह्या एवकरिस्ता मुखांतर ताणें दिवचें तें हजारपण आमी वळखूंक हर प्रयत्न करया. आनी ह्या साक्रामेंतांत एवकरिस्तांत आमचे थंय येवन सो जेजू ती साक्रामेंताची जिणी आमी भायर वचून जियोंक, ताचें मिसांव आमी भायर वचून परगट करूंक आनी ताका हेरां थंय वळखूंक जाय असो आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया.
समर्पिता आणि वांदा कांसो काणिकीर कोळटरी करतो मोकासो उंडो गोवासो आणि वांदा कांसो काणिकीर कोळटरी करतो मोकासो अर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता समर्पिता अर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व समजे तुका मी समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सरमनुशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू जेवाजान कतकतीत मोगान भेटयलेलें मागणें आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. हे सश्य गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वे हे स्पोराक आमच्या देवा धीन वासुया वैश्रमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवाजा पासोत आमी तुका धीन वाजताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका धेन्वा सोनू तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धेन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुटू परगटूया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धेन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितमीचे विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती नंतर येयल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडेंक फावो कर. हांगासर जमल्या आयसर भक्तिकांक ह्या पूण थळार तावन सांज जेवाज बापाची मजत घरांनी आशेवन आसच्या मागोन आसच्या सर भक्तिकांक तुज्या पांयांतळी आमी दवरता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती सांज जे तिचो पती भगिवन धर्मदूत भगिवन जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जे जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें आमकां शिकयलां ते मागणे संगत आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. ते करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्यान दिवची ती शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय तीच सोम्याची शांती आमी आतां एकामेकाक वांटया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, होस्तो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी समेस्त सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 160 160. मुझा सुमिया ये तो मुझा धनिया आत्म्या मुझा सुमिया रास्तुक मुझा धनिया काळजा मुझा सुमिया ये तो मुझा धनिया आत्म्या मुझा सुमिया रास्तुक मुझा धनिया ये तो मुझा सुमिया पांख प्रकाश तुझो दांडाय काळोख मुझो ये तो मुझा सोमिया पांख प्रकाश तुझो दांडाय काळोख मुझो भेट मोगा मुझो. Kiens naka tun somya puro maka anvara sani naka vengu ratantuka tuje kiens naka tun somya puro maka anvara sadi naka yengu rakatuka ye tu mujha somya
प्रकाश तुझो दावंडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा उजो म्हज्या सोम्या प्रकाश तुझो दावंडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा उजो प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुसेवाजाच्या पडजळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. संभ्रमीक आशिर्वाद सोडूंक आमची तकली आमी बागोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर्व वायटा वेगनांतली निवारू. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी तशें सर्गेच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचनो ह्या पवित्रार सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाचे मिस्तार आशिर्वादा मागोवंक येयल्या तुमकां सर्वांक बरें आमी आशेता. तुमी भेटयले शरीर आदे सुफळ जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचनो आज गोंयांत लगभग 105 जाणां ह्या पुणथळाक पावल्यात. दोगां पाद्र्याबांनी तांकां सांगात दिला. तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना ह्या पाद्र्याबांक फादर विल्ली आनी सांगाता फादर आग्नेल तो आमकां चडावत येवनूच आसता ताचे एक ग्रूप हाडून. आनी फादर विल्ली पयलें आयला म्हणलो पूण हांवें ताका पयलें पळोवचें देखून ह्या पाद्र्याबा सांगाता आयिल्ल्या दोगांय ग्रुपाच्यान एक घडी उबे रावया. तुमी गोंयांत आयिल्ली प्लीज स्टँड. तुमी पयसतान हांगासर पावल्यात. सांजेचे वाज बाप तुमच्या पाद्र्याबा मुखांतर तुमकां सांगाताच देवा लागीं मागून खूब खुश दवरूं आशिर्वादांनी बरो. मे युअर लायफ बी ऑलवेज ए हॅपियर वन. गॉड ब्लेस यू अँड कीप कमिंग वेन द एज द टायम परमिट्स and when the priest gives you invitation. देव बरें करूं. आनी सांगाताच आयिल्ल्या पाद्र्याबांकी एक मान करूंक आमी खुशी व्हरता. सांगाताच आज हांगासर पयले पटी मीस भेटयल्लो पाद्र्याब आसा. व्हड जावन यू प्लीज सीट. पयले पटी मीस भेटयल्लो पाद्र्याब देखून पाद्र्याबांक पयले एक वात दिवन आमी मान करता. फादर हांगासर नॉर्मन मतायस तशें फादर विल्ली आनी फादर आग्नेलो तुमी आयल्यात पूण व्हडना. दॅट रिस्पेक्ट to everyone is to be should be same. देखून तुमच्या बऱ्या मनाक सांगातपणाक फादर विकास.
मोगाचें आयचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें मानंदीक बाप नॉर्मन मतायस गांवांत कुप्पे पदव प्रस्तुत बिजय फिरगजेंत सहाय्यक विकार जावन सेवा दिवन आसात. आपल्या आवय बापायक एकलोच पूत आनी एकलोच पूत आदल्या वर्सा ताची वोर्द जाल्ली आनी हांगासर पयले फावटी याजक जावन पाद्र्याप जावन ताणें हांगासर येवचें मस्तपटी आमी चिंताव. म्हाका एकलोच पूत रे, तूं फादर जाता? नाका रे देवा, नाका 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 आमी सांगता मस्तपटी. नेंगी सिस्टर फादर जाता म्हणल्यार नाका, पूण पळय एकलोच. ताचें इंजिनियरींग जावन प्रोबेशनरी पिरियडीर काम करून कामाक ताका कॉल फॉर येता आसतना लेटर दिता आसतना तो लेटर KPTCLाक सबमीट करता आनी जेजूच्या नांवान ताची अर्जी घालता आनी आज तो पाद्र्याप जावन हांगासर आसा. देवाचें येवजन, देवाची मांडावळ ताच्या पापान जोडिल्लें मस्त आसा, पूण तें पळोवन तो रावना. जेजूचें मिसांव कितें करीचें आनी आज ताणें मिसांवांचेर बरें आमकां नियाळ दिल्या. पाद्र्याबानो, जें कितें तुमी तुमच्या जिवितान चिंतून मुखार गेल्यात, देव तुमकां सर आशिर्वादांनी बरोवन दी. मस्त देण्यावंत तो. ल्हान 3rd स्टँडर्डांत आसतना म्युजीक इगर्जेन खेळटालो, कित्याक ताका स्टँड रावोंक जायनासलें. त्या स्टँडाक आमी एक ल्हान मुणय दिवन ताका वयर रावतालो आनी एक देणें देवान ताका दिल्लें आनी तें देणें घेवन आज तो पाद्र्याप जाला. पूण ताच्या मदें सबारांक ताणें म्युजीक शिकयल्लें आसा. देखून पाद्र्यापाचें जिवीत आनीक बरें जावं दी. तुमी आमकां हांगासर मागोंक की बरें कंदिला. आमचें मिसांव कितें दिसपडटे जिवितांत तें मिसांव कशें आमी जियेचें म्हणलें बरी हांगासर जाणवाय आमकां दिला. देवाचो आशिर्वाद मिसाचेर आनी ह्या नियाळा मुखार तुमी आमकां फावो केला. बाप विकास तशें हांगासर जमल्या सर भक्तिकांच्या पाद्र्याबांच्या नांवी फादर नॉर्मन मतायस तुमकां उपकारी काळजान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे मिसावान तुमकां बरें मागता. हांगासर कुमसाराक सांगातपण दिवचें आनी कुमो करचें फरंगी पेट कोवेंताचे कापुचीन पाद्र्याप आमचो मालगडो पाद्र्याप फादर दिलराज तशें फादर जॉर्ज तुमकां ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. कांताराचें मुखेलपण घेवचो आमचो सायमन पायस आनी तशें सांगात दिल्ली कांतार मंडळी. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मानेस्तर लायनल. तें डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मन स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या जेजूचें पवित्र काळीज पांडी काडटा वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर मागता. तांणी मोगान रांदला, मोगान तुमी जेवण स्विकार करूंक थंयसर उपरांत नव्यान उपरांत सांगाता मेळचें. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांत तेरेज एरमाटी वाड्या घरांक जावन आसा. मोगाच्या हांगासर सर रितींनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या. इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक सर रितीची तयारी करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वाचप वचल्या, काणीक एकठांवच्या, दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांज जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. मोगाच्यान एक विशेष कळवणी. ह्याच डिसेंबराच्या 5th, 6th आनी 7th 5, 6, 7 तारीखेर शुक्रार शनिवार आयतार ह्या पुणशेताची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. तशेंच डिसेंबराच्या 4 तारीखेर ब्रेस्तारा सांजेर 4:30 वरार सर प्रायवंता पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मीस आनी तांचे खातीर मागणें हांगासर आसतलें. फेस्ताच्या दिसांनी सकाळीं 10:30 वरार संभ्रमीक मीस, तशें सांजेर 5 वरार आनी सांजेर 7 वरार 2 मिसां आसतलीं. मिसा उपरांत सकाळांकी जेवणाची मांडावळ आसा. आनी पयल्या दिसा म्हणजे 5 तारीखेर आमचो गोंयचो आर्चबिस्प कार्दिनल फिलीप नेरी फेरावो हांगासर मिसाक आसतलो. आनी शनिवारा दीस 10:30 वराच्या मिसाक बेंगलोरचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर बर्नार्ड मोरस. आनी निमाण्या दिसा आयतारा दिसा 7 तारीखेर आमचो कोडयाळचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावल सोज संभ्रमाचे प्रधान याजक जावन आसतले. देखून जुजेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक मोगाचो येवकार आमी बाप विकास तशें म्हज्या नांवी आमी पाठयता. येवया
सांजुचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा ह्या चरयांच्या जाग्यार आमी जोडून घेवया. नोव्हेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत विकरापाक आसात. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हॉलांत थंयसर आसतले. थंयसर तांची सेवा आमी ताचो फायदो जोडया आनी भलायकेंत बरेपण आपणावया. हर एका शुक्रारा मोगाच्या 10 वरार तेर्स 10:30 कुमसारा तशें 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्ते आसता. संगाताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणांक उदार मनान दान दिल्ल्या सर उदानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या सर उदानीक आमी मानांची वात आतां वांटलेल्या. नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन तुमची वात तुमी घेवंक विनंती करता. आयचो प्रधान याजक बाप नॉर्मन मतायस तुमकां वात दिवंक हांव उलो दितां. आदल्या शुक्रारा थोडी दिल्ली आसात. तांची कोणी सैरी आसा जाल्यार तुमी येवन ती वाती व्हरी येता. मार्सेलीन रोझेरियो पुत्तूर 1000 रुपये. प्रवीण डिसोजा विटला 1000 रुपये. मगदलीन क्रास्ता पेरमानूर 300 रुपये. रायन जेनिटा फेर्नांडीस मोगारनाड 1000 रुपये. जस्टिन लेस्टर तावरो काटीपडला 5000 रुपये. केन्नी आनी नेझल गोवा 1000 रुपये. लॉरेन्स ब्रागांजा गोवा 1000 रुपये. नॉर्बर्ट डिसोजा बेंगलोर 3000 रुपये. लिओ डिसोजा कोमंगला 2000 रुपये. मरिटा डिसिल्वा मोडंकाप 1000 रुपये. विनिल फेग्रादो इलियार पदाव 1000 रुपये. तशें ह्या पुणथळा खातीर दान दिल्ली आसात. शरोन मिरांडा गोवा 500 रुपये. क्लिशा मिरांडा गोवा 1000 रुपये. नावनाका गोवा 300 रुपये. जीवन आविल डिसोजा उपिनंगडी 500 रुपये. रोनिटा लोबो लोरेटो 5000 रुपये. क्लारेन्स आनी क्लेस डिसोजा बिजय 500 रुपये. तुमी दिल्ल्या दानाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या उदार मनाक सांजुचे वाज बाप तुमकां दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी ह्या संदर्भी मागतां. आनी वाती वांटल्या पाद्र्या बाकी ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो सांजुचे वाज बापाच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. पयस्तांव लागीं थावन आमी येता. ते सवां बरोवन घालता. ह्या पवित्र तळार ती आमची आमी अर्पिता. आनी ह्या नोवेना वेळी झुजो वाज बापाचें असर्यें जाल्लें दिंबयेर ताणें पडोवन मागता आसतना अनवार ताका आयलें. दिंबयेर पडोवन देवाक उलो मारलो आनी थंयसर आमकां गोत आसा 3 बुराक जावन थंयसर उदक उसळ्ळें. त्या राती उजवाड थंयसर फंकलो. आनी हेंच बरेंपण जर तर ह्या नोवेना वेळी दिंबयेर पडोवन देवाक आमी उलो मारता खंडीत जावन तें बरेंपण आमी जोडूंक पावता. तर ह्या नोवेनाक आमकांच आमी आयती करया. सर्व आमी उबी रावया. एक गडी बोर बसया. सांजुचे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकांची मागणी तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावोवन दी अशें आमी मागता. सांजुचे वाज बापा मुखांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. युट्रस सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक, केसोळी गूण जाल्ल्याक, सर्जरी बऱ्यान जावंक बरी भलायकी दिल्ल्याक, नर्सिंग परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक, 5 जाणां मागुलो उपकार फावो केल्ल्याक, एका कुटुंबाक शेळ थाप आनी तकली पडपडत हांव निवारल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 10 जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक वाचूंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 8 जाणां परिक्षेक बरी तयाराय करून उत्तीर्ण जावंक आनी बरे फलितांश जोडूंक,
4 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक 17 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक विजा मेळच्याक आशिल्लें काम मेळच्याक आनी परगांवाक वेचाक कामांत बरें इन्क्रिमेंट मेळच्याक कामांत प्रमोशन मेळच्याक कॅनडांत परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्याक CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक दोगांक उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक वावरड्यांचें सांगातपण मेळच्याक वावरड्यांक आशिर्वाद मेळच्याक बरो फुडार मेळच्याक 19 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक 8 जाणां सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक दोगां वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक 4 जाणां एलर्जी गूण जावच्याक तेगां खातीची पिडा आंगाची कीड गूण जावच्याक 4 जाणां थायरॉयड हार्मोन्स आनी मासीक स्त्राव संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 9 जाणां कॅन्सर गूण जावच्याक शिरांची पिडा गूण जावच्याक 13 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक डायबेटीक गूण जावच्याक 2 जाणां केस जडचे रावोंक 2 होगडायिल्ली दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्याक 13 जाणां कानाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक विजिंग पिडा गूण जावच्याक 2 जाणां कोंकली शेळ गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक भुरग्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक काळजाची पिडा सर्जरी आनी हृदय दुख गूण जावच्याक 7 जाणां हात दुख पांयांक बोळ आनी गांठी दुख गूण जावच्याक पांयांचे किळे गूण जावच्याक बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक आवयच्या कुशव्यांत आसच्या बाळाची पिडा गूण जावच्याक 2 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभच्याक 2 किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 13 जाणांचो राग हट उणें जावच्याक तरबते अंतरराष्ट्रीय सेमिनारिस्तांक बरेंपण मेळच्याक 13 जाणांक भुरग्यांनी देवास्पणान आनी बऱ्या शेगुणांनी वाडच्याक 12 जाणांक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक एकामेकाक मोगान जियोवच्याक दुशीतावन सुडका मेळच्याक 4 जाणां मनास्ताप पयस करून मोगान जियोवच्याक वाहन चलोवंक साध्य जावच्याक 2 जाणां आपले लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक घर सोडून गेल्लो पूत घरा पाटी येवच्याक धैर्य आनी सोंसणीकाय मेळच्याक खोडती केजी थावन मुक्ती मेळच्याक 2 जाणां आमाल पियोवणें आनी वायट सवयो सोडूंक 13 जाणां जागो नावार जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक बरो जागो मेळच्याक 2 जाणां आशिल्लें घर विकच्याक आनी नवें घर घेवच्याक रीण मेळच्याक 5 जाणां नव्या घराचें काम अडखळीविणें जावच्याक 2 घराची आनी जाग्याची दस्तावेजां सारकी जावच्याक वाहनाक संबंदीत रेकॉर्ड सारके जावच्याक 2 जाणांक अर्थीक परिस्थिती सुदरावच्याक चिंतल्लें आनी हाती घेतिल्लें काम बऱ्यान पोंद पावच्याक 5 जाणां रीण फारीक करच्याक घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक मागोन आसात. ह्या सर्व इराद्या सांगाता आमची मागणी ते सावा ह्या घडये सांजुजे वास बापा मुखांत्र सर्गी बापाक भेटोवन दिवया. तर आमी थिंबी घालया, आमचे हात उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरये, एक महिमा बापा मागण्या मुखार सर्गी बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तसोच आनी सदां सर्वथा आमेन. पातयेन विश्वासान जुजे वाज बापा मुखांत्र देवा लागीं मागिल्लें तो आमकां दिता म्हणल्या पातयेन हांगासर आनी ह्या पूण थळार तावन कितें सर बरें आशेवन आसात थोडी हांतुळणार आसतलीं टीव्हीर पळोवन हें भक्तीपणादान बरेंपण जोडूंक आशेवच्या हरी एकल्याक ह्या घडये हांगासर पांये तळी दवरया आनी देवाक आमी उलो मारया. भगवंत जुजे वाजाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संदेश मात्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवा
बरवसपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. श्रीलंका दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच सनवेचो कथोलिक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. कोंताचें भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. कश्टान संपडिल्ल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट आनी वार धैर्यान सोंसल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. बावर्त सांडून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या कालिनां धाडूंक वावरिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमकां पसत विनंती कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगस आमकां समया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां समया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकूळ आमची कर. नोवेनाचे मागणे ये सांजचे वाज तूं आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गीतान देवाचे बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेलफांग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुटसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट फुगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कस म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना बोंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरी फाट शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळा सकलोय. आज सरकारा जावन देवा संगीत तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमच्या काळजाचे अत्रेक देवा मुखार आमी उबारया. ह्या पवित्र थळार जावच्या बऱ्या वावराक कुमक करच्या सर्व दानीचेर जेवणाक आदार दिवच्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशांचेर आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या दिल्ल्या आनी दिवंक आसच्या पाद्र्याबांक बऱ्या मनाच्या मनशांक कुमसारा मुखांत्र जावं बरो हे रितींनी कुमक करच्या हरी एकल्याक जुजे वाज बाप देवाचे मिस्तार आशिर्वादा फाव करून दी. मरेकार पिडेक वळख जावन घरांनी आस्पत्र्यांनी आसच्यांक बरे भलायकेचें भाग मेळोवन दी. जिवितांत बरें सोदतल्यांक आशेतल्यांक फुडार बांदून हाडतल्यांक सैरिकेच्या सोदनेर भुरग्यांच्या देण्यांक विविध रितींनी कितें सर आशेन आयल्यांक तांची आशा सुफळ जावन दी म्हूण मागया. संगता म्हणया सांजचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेंत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासांतून आमकां राखून व्हर. बावडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत
तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जेवणचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्गने संसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पिडेस्तां पासोदू आतां देवा लागीं प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध थरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान वेजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांज जेवाजान आपले जिणयांनी मोरणान जायतीं अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले वेगनांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतांव. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागतांव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. बेसाव आमी घेवंक ऐतीन सव्यां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांज जेवाजाच्या नुवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करतांव. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सांज जेवाजाच्या विनवणीन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळ्ळो. सांज जेवाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्या बापान बसयलेल्या घरांत बागेवंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्यास सोडवणदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. to God.
जेवास बापा आम्हा पासो विनंती कर बघेवन क्रिस्ताचे कृपेन निवरंका आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.